मोदिनी कॉलेजीन एका दिसाचो वो एक संमेलन आयोजित केला जातूंत इंडस्ट्री आणि एकेडेमिक्स म्हळ्यार उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र हांच्या मदीं कशे तरेन आमी तांकां दोगांकूय एकठांय हाडूंक शकतात आणि दोगांयचो फायदो एकमेकांक कसो जावपाक शकतलो ताजेर हो एका दिसाचो परिसंवाद आसा। हातूंत इंडस्ट्रींतले जाणकार आसतले आणि एकेडेमिक्सांतले बी जाणकार आसतले। गरज कितें आसा आयज तर पयली गरज आसा म्हळ्यार इंडस्ट्रीची जी गरज आसा त्या प्रमाण ग्रॅज्युएट तयार जावपाक। आमी पळयतात की आयज जे तरेन शिकयतात कॉलेजींनी त्या ज्ञानाचो उपयोग इंडस्ट्रीन डायरेक्टली जायना। तांकां वर्सभर 2 वर्सां ट्रेनिंग दिवचें पडटा त्या ग्रॅज्युएटांक आनी ताका लागून आमच्या गोंयांत बेकारी वाडल्या, बेरोजगारी वाडल्या। हाचो उपाय कितें? इंडस्ट्रीक जशे तरेचे स्किल्स जाय, जशे तरेची म्हणजे टायम मॅनेजमेंट आसत, क्रिटिकल थिंकींग आसत, डिसिजन मेकींग आसत, किंवा आतां धरलें एक विशिश्ट क्षेत्र BSc धरलें जाल्यार BScतल्यान पास आवट जाल्लो भुरगो इंडस्ट्रीक खंयचे तरेचे कोर्स केल्लो जाय, इन्स्ट्रुमेंटेशनांतले कोर्स केल्ले जाय आसत, लेटेस्ट इन्स्ट्रुमेंट जे आसात तातूंतलें गिन्यान ताका मेळिल्लें आसपाक जाय। हें सगळें जर आमी पळयलें जाल्यार ताका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मेळपाक मदत जातली। ह्या उद्देशान हो 2 दिसां एका दिसाचो पुराय दिसाचो संमेलन आमी घडोवन हाडटात। आनी ह्या संमेलनाक म्हत्व कशें हाजें की आयज आमी जेन्ना NEPचेर उलयतात तेन्ना NEP हेंच सांगता की भुरग्यांक शिक्षण अशें दियात की जातूंतल्यान तांकां हँड्स ऑन ट्रेनिंग मेळटलें। शिकता शिकताच तांकां ट्रेनिंग दिवपाक जाय, जाल्यार ती फुडें कोर्स घेवपाक, फुडलो एम्प्लॉयमेंट घेवपाक तयार जातली। ते नदरेन तुमी सगळ्यांनी ह्या सेमिनाराक येवचें आनी ताका लागून आमच्या गिन्यानांत तर भर पडटलीच आनी दोगांयचोय फायदो जातलो। एम्प्लॉयमेंटूय कमी जातलें, इंडस्ट्रीक जाय तसले लोक मेळटले। देव बरें करूं।